बोंडबाग बेतोडेच्या लोकांक उदकाचो प्रस्न सतायता। दर वर्सा ह्या गावात उदकाचो उणाव आसता। ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्यात, तशेंच उदक नवीन प्लॉटांनी वळयतात। हाका लागून गांवच्या लोकांक उदक वेळार मेळना अशें थळावे सांगता। नवे प्लॉट जाल्यार तातूंत उदक वळयता, एक दीस सोडून आमकां उदक येता। मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवीन पायपलायन घालपाची तयारी केल्या। देखून थळावे पंचायत तशेंच आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे करतात। तशेंच उदकाचो प्रस्न सुटावो जायना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। 2 लायनी येयल्ल्यो आशिल्ल्यो, आतां सद्याक 2 लायनी भितर आमकां सारकें उदक मेळना। तेन्ना लोकवस्ती वाडत आसा, तुमी पळयता सायडीक आतां जवळ जवळ 15-20 तरी बंगले जातात। तेन्ना हें उदक आमकां 8 येता एके सायडीक, आनी दुसरे येता ते सकाळचे 7, पूण ते आतां एक दीस सोडून एक दीस येता। तेन्ना आमकांच जर हांगसर उदक सारकें मेळना जाल्यार हे प्लॉट डेवलप करून आमकां मागीर उदक मेळटलें काय हे फुडलें आमकां हें पडलां। हेजे पयलीं आमी सीएमाक सुद्दां वचोन मेळ्ळे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना। तेन्ना मागीर एक आमकां रोखडी नवी लायन हाडून दिली तेणी, ती बी लायन येताली। आतां किर्तीनगर म्हणून जाला पळय, सगळीं कनेक्शनां दिल्लीं एकार तेन्ना आतां आमकां एक दीस सोडून एक दीस, तशें तिंका 8 येता, सकाळीं 7 वयता। आनी हांगा जर कनेक्शनां दिलीं जाल्यार तिंका ते 8 येताले ते म्हाका दिसना गॅरेंटी ना तिका 8 ते उदक मेळपाचेंच ना, 12 सुद्दां जाल्यार तिंका रावचें पडटलें। तेन्ना हांव म्हणटा कितें, जो कोण बिल्डर आसा तेणी एक मोठी वेवस्था पायपलायनीची करची। आनी तुमी जाय तशें तुमी प्लॉट बांदा, कितें करा, पूण मोठी लायन हाडा आनी ते तुमचें काम साध्य करून घ्या। तशेंच मिनिस्टराक आनी सरपंचाक सांगता, एनओसी दिता आसतना मातशें चिंतून द्या। सरपंचा कडेन तशें आमचे स्थानीक आमदार आसा पळय, तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमकां कितले तरी न्याय दिवचो अशें हांव सरपंचा कडेन आनी हेजे कडेन मागता, आमदारा कडेन। प्रॉब्लेम सोडयचो तेणी पयलीं, मागीर तांकां उदक दिवचें। खंयचें उदक आमकां वचपाक जाय पयलीं उदीक, मागीर कोणाक तें दुसऱ्यांक दिवपाक। बोंडबाग गांवांत बोंडबाग सो आतां दुसऱ्याक उदक दिवपाक सोदता ते पायपलायन व्हरता न्हू, म्हणून आमी हांगा जमल्या न्हू, नवीन पायपलायन व्हरता। ह्या बोंडबाग गांवांत प्रत्येक टायमार उदकाक प्रॉब्लेम आसता। आनी तो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता, एक घरां वाडटात, एक प्लेसीर ते प्लॉट जातात आनी तें उदक जें कनेक्शन आसा तें प्लॉटांक डायवर्ट करता। मागीर जे आमी पयलींचे जे लोक आसा ते उदकाक लागून भरपूर त्रास काडटा। पूण तें उदक जर लोकांक आतां नवे प्लॉट त्या प्लॉटांक वचपाक लागले जाल्यार आमी पयलीं लोक रावता तांकां उदकाक प्रॉब्लेम जाता। आमी कितें करपाचें? जेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता कितें, फाल्यां सगळ्यांनी नवे प्लॉट जाता, जे कोण प्रायवेट प्रॉपर्टी आपली विकता ते प्रायवेट प्रॉपर्टी पयलीं सद्या तेणी रस्तो करचो, लायटीचो वेवस्था करची, उदकाची वेवस्था करची, मागीर ते प्लॉट दिवचे। नाजाल्यार प्लॉट घेतल्यान तो विचार करपाक जाय बाबा कितें तो उदक सगळी सोय आसा काय ना। मागीर जशें कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी मागीर गांवचे लोक उबे रावपाचे हांगा। म्हणून हेका लागून हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की कोणीय तुमकां जर फावोर मागून सुद्दां लायन घेता जाल्यार ती दिवं नाका। हांगांचे पयलीं समस्या जाणून घे, कारण हे गांवच्या लोकांचो विचार करात। कितेंय जावं मागीर गांवच्या लोकांक विचार करून मागीर तुमी लोकांक कनेक्शन दिया। आमचो प्रश्न पयलीं सोडोवपाक जाय। आमकां प्रत्येक सिजनाक कसो त्रास जाता, 8 दीस उदक ना। आनी मेन म्हणल्यार कितें, झरो ना हांगा, झऱ्याचें बाबा उदक ना, झऱ्या उदक हाडपाक वयतलें तेंय ना हांगा। झरे सगळे काबार करून उडयले। सुरू केलें जाल्यार तुमी कितें करता? आमी हाडयतले, आमी ब्लॉक करतले। आमची वेवस्था जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी जर हाडयतले। आमचो सगळ्यांचो गांवचो लोकांचो विचार आनी त्या खातीर आमी हांगा जमलेले आसा। हांगा उदक रातचे 8 येता आनी आतां जर सकयल जर दी जाल्यार म्हाका फुडें उदक आमकां मेळ्ळें तें सांगलें, कित्याक आमची घरां सगळीं वयर पडटा। 200 घरां वयर आसा, ती हाडोवपाक म्हणजे कितें, समज हे सकले सायडी पडटा न्हू, सगळें उदक सकयल धांवतलें आनी आमकां तें उदक येवपाक प्रॉब्लेम जाता। त्या लागून तें आमी सगळें गांवचे जमनान तेंचें मातशें आडोवपाक पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार।